बीजेपी सरकार खूप झालो म्हारगाईचो मार आमकां नाका बीजेपी सरकार। आम्ही हांगा सगळी बायलां कित्याक जमले ते सांगता। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज गॅसीचो रेट परत भाजप सरकारान 50 रुपयान वाडयलो आसा। कमर्शियल गॅसीचो रेट 350 रुपयान वाडयलो आसा। आज म्हाका तुमकां सगळ्यांक भाजप सरकार काही प्रश्न विचारपाचे आसा भाजप सरकाराक। And first and foremost thing that I want to ask BJP government is, तुम्ही इलेक्शनाच्या पहिले 3 सिलेंडर दिता म्हणून प्रॉमिस केले, खंय आसा ते 3 सिलेंडर? दुसरे, सबसिडी चालू केलेली ती कित्या लागून बंद केली? आता एक सिलेंडर जो आज आमच्या काँग्रेसच्या काळात सिलेंडरचा रेट आशिल्लो 410, आज त्याचा रेट झालेला असा 1117। गरीब लोकांनी कोणाकडे पळोवपाचे? आज गरीब लोकांनी खंय वचपाचे? घराचे बजेट हे सगळे कोलमडलेले असा। दुसरे, आमचे काँग्रेस सरकार जे राजस्थानात असा त्यांनी ते 500 रुपयाक सिलेंडर दितात आणि आमचे सरकार, हांगाचे सरकार, गोंयचे सरकार, भाजप सरकार जे डबल सरकार हे असा ते अजूनही भाव वाढवत असा। प्रत्येक इलेक्शनाच्या वेळेस ते भाव वाढवत असा आणि गरिबांचे तांकां काही म्हटल्यार काही पडून गेलेले ना। हांव तांकां विचारपाक सोदता, स्मृती इराणी जी विमेन अँड चाइल्ड वेलफेअर डेव्हलपमेंटची कॅबिनेट मिनिस्टर असा, तिका कितें विस्मृती पडली म्हारगायची? आता खंय लिपून बसलेली असा ती तिच्या कॅबिनेटात। कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए? गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसच्या सगळ्या सदस्यांक आम्ही देव बरें काम करून दिता तुमकां। कित्याक तुमी गोंयकारांच्या बायलांचो आवाज तुमी आयज भायर काडलेलो आसा। गोंयकारांची जी महिला चुली कडेन काम करता, जेंचे आयज कंबरडे पडलेले आसा, त्यांचो कोणाचो संवसार सिलिंडराक लागून म्हणा, पेट्रोलाक लागून म्हणा, भाजयेक लागून म्हणा, जे म्हारगायेक लागून आयज बायल मनीस त्रासान पडले आसा, त्या बायल मनशाचो आवाज तुम्ही आयज लोकां मुखार मांडलेलो आसा। त्या खातीर काँग्रेस पार्टी तुमकां देव बरें जावं म्हणटा। तुमचो महिलांचो हो आवाज दर विशयाचेर, ज्या ज्या विशयाचेर लोकांचेर अन्याय अत्याचार जातलो तेन्ना तेन्ना तुमी गोंयकारांचो आवाज जावन रस्त्यार येवपाक जाय आनी तुमी येतली अशी आमकां खात्री आसा। सबंद गोंयकारांच्या वतीन सुद्दां, म्हापशेकारांच्या वतीन सुद्दां, उत्तर गोंयच्या लोकांच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें जावं म्हणटा।